प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सुंक्रार आयचें शेवटमान जावन आसा मातुवाचो 21वा विसवोर वोड 33 ते 44 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्सेस 33 to 46। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनीक एक ओपार आयकात। कोण एक भाटकार आसलो, ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो, ताच्या भोंवतणी आडो घालो, खोणून एक कोळंबी तयार केली आनी एक गोपूर बांदलो। मागीर तो मोडो ताणें कुळवाड्यांक कुंबल्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो। पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबले घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले। पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवीशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो। आनीक एक पावटी पयले पावटी वन ओदीक चोड ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें। म्हज्या पुताक भिडेत येले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो। पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर मोडलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवीशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें करून घेवया। आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवीशी मारलो। आतां मोड्याचो दोनी येता तेन्ना त्या कुलवाड्यांक तो कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक काळा फोडां दितेल्यांक आपलो मोडो कुंबल्याक दितलो। जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो मुखी कोणशा फातर। हे सोरेस्परानूच घडोवन हाडलां आनी तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यात अशें पयत पुस्तकांत तुमी केन्नाच वाचूंक ना? जेजून तांचे कडेन विचारलें। म्हणटच आपलें राज देव तुमचे कडले काडून घेतलो आनी ताची फळां दितो एके पोरजेक दितलो। आनी कोणूय ह्या फातराचेर आडलून पडटा ताचे कुडक्यान कुडके जातले, पूण कोणाचेर तो पडटा तांची पूड जातली। ताचे वेपारी आयकले उपरांत मुखेल याजनीक आनी फारिझेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरूंक सोदताले, पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शेवटमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां दाका मोळ्यान कुंबळ्यांची ओपार घालता। आनी ही ओपार जेजून फारिझेवांक धोमशास्त्र्यांक ही कित्याक दिल्ली काय? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी तो आतां देवाचें उतर शिकोवंक लागलो, तो देवाचो मोग लोकांक दाखोवंक लागलो, फारिझेव, धोमशास्त्री, याजनीक हे जे धर्माचे लिडर आसले त्या वेळार ते आतां जेजूचेर आड येवंक लागले। कित्याक भाव भयणीनो, सगलो लोक आतां जेजू फाटल्यान धांवंक लागलो। कित्याक हे जे याजनीक, धोमशास्त्री आनी फारिझेव हे फकत धर्म करताले, हे फकत कायद्या प्रमाणे चलताले। तांचे कडेन कितें कायद्यान बरयलेलें मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे, आनी त्या मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे चलोन तांकां आतां दुसऱ्या लोकांक ह्या कायद्या प्रमाणे चलपाक ही आतां खोशी आसली। पूण भाव भयणीनो, कोणूय कायद्या प्रमाणे चलता जाल्यार ताका देवाचो मोग आसचो ना। कोण कायद्या प्रमाणे चलता जाल्यार ताजो संबंद देवाशी केन्नाच आसचो ना। जो कोण कायद्या प्रमाणे चलता ताचे कडेन पवित्र आत्मो आसचो ना। कित्याक भाव भयणीनो, जो कायद्या प्रमाणे चलता तो आतां देवाच्या मोगाचे आड वेता। म्हणजे जें कितें करूंक जाय कायदो म्हणटा अशें करूंक जाय, जें कोण कितें म्हणटा म्हाका करूंक जायना कायद्या प्रमाणे अशें करूंक जाता म्हूण दाखयतात। पूण भाव भयणीनो, जो कोण मोगान चलता, खरेपणी देवा बरोबर तो संबंद दवरता, देव ताचे कडेन उलयता, आतां ताका कळोन येता सत कितें तें। जेन्ना आमकां सत कितें तें आमकां कळोन ना, आमी कितें तें सत देवाच्या उतरान बरयलां तें आमी नको, आमकां जे कायद्यान सांगलां तेंच आमी करूंक सोदता आनी देवाच्या उतराचेर आड वेता। आतां भाव भयणीनो, आमी आतां सैतानाचे ताळणे प्रमाणे चलता, आतां आमी सैतानाचे एजंट जाता। आनी भाव भयणीनो, आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना। आतां आमी फकत कायदो करता, आमी फकत धर्म करता, आमी फकत कायद्या प्रमाणे जियेता। आनी भाव भयणीनो, आतां आमच्यान
हो समून देवाशीन धरूंक जायना, आमच्यान समून आमच्या पेल्याशीन धरूंक जायना, आमच्यान मोगान चलोंक जायना. तर हे धर्मशास्त्री, हे फारिजियो, हे जे याज्ञिक असले त्या वेळार ते आता फकत कायद्या प्रमाणे चलपाक चिंताले. जेन्ना जेजू येयल्लो आनी देवाचें उतर सामकें सत करून ते आता सजमणी दिवन लोकांक शिकयतालो. लोक ह्या याज्ञिकांक, धर्मशास्त्रांक आनी फारिजांक सोडून जेजू फाटल्यान गेले. आनी आता फारिजियो, धर्मशास्त्री आता फडफडांक लागले. आता ते चिंतूंक लागले कशे भाशेन जेजूक बंद करूंक जाता, कशे भाशेन जेजूक तिचोर पयस दवरूंक जाता, कशे भाशेन कितें आडून करपाक ते आता चिंताले. आनी भाव शेकी ह्या फारिजियान, धर्मशास्त्रांनी जेजूक मारून वयलो. पूण भाव आता शासनाच्या शासनाक हे फारिजियो, हे याज्ञिक, हे धर्मशास्त्री हेमकोणान आता जियेतले. कित्याक देवाच्या पुताक ताणें पयस दवरलो, देवाचें उतर ताणें पयस दवरलें. जेजूक सत मानूंक ते आतां कबूल जावंक जाले. आनी भाव भयणीनो, शेगीन तांचो द्वेष जालो. आयज भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. जेजून जे आपल्या उतरान सांगलां, पवित्र आत्म्यान पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां. आमी जेन्ना मिसाक वेता, आमी कसले रितीराक वेता, तेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता. कितले पाटी आमी फकत एका कानान आयकता आनी दुसऱ्या कानान सोडटा. पूण आमी समजता की आमी जे धर्म केला, आमी जे देवस्पण केलां तें देवाक मानलां म्हणून. भाव भयणीनो, आमी फकत उतर आयकलां पूण तें आमी पाळिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. तर आयज खरीच भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगुऱ्या, पत्तून तें उतर आयकोया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसडणी करुया. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसडणी करता आनी तें उतर आमी पाळटा, खरेपणी आमी देवाक दाखयता की आमी भावार्थी म्हणून, देवाक आमी दाखयता की आमी ताजो मोग करता म्हणून, आमी तें उतर पाळटा म्हणून. आनी जेजू म्हणटा, जी कोण म्हजो मोग करता ती म्हजें उतर करता, ती म्हजें उतर पाळटात. तो खरीच भाशेन आयज भाव भयणीनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन देवाचें उतर फुडें व्हरपाक, देवाचें राज वाडोवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. जो लोक देवाचें उतर शिकयता तांकां उमेदीन आमी आमंत्रण दिवया. जो कोण देवाचें उतर शिकयता तांकां आमी खरेपणी तांचें उतर आयकोया. आनी जो कोण तांकां पयस दवरता आमी तांकां लागीं हाडया. आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. जे भाशेन जेजून ह्या संवसारान येवन, लोक ताचेर आड येवन, ताका दुखोवन ताणें जें काम ताका सोरीच्या बाबान दिल्लें तें करिनासतना रावना, ताणें आपलें काम केलें. आनी आयज आमी क्रिस्तांव, आमी खरेपणी भावार्थी, जेजून आमकां हें उतर शिकयलां म्हणून. तो आयज खरीच भाशेन ह्या उतरान रिगून रावया, हें उतर आमी पाडुया. आनी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक आमी ही तयारी आयज तान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.